मडगावचं होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या सामको बुरशा अवस्थेत आसा। या मार्केटाचें काम पुराय जावन कितलेशेच म्हयने जाले, पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक? SGPDA मार्केटात सध्या व्हड भ्रष्टाचार चल्ला असो आरोप करत थळाव्यांनी जाता जाल्यार अध्यक्ष दाजी साळकरान आपलो कार्यकाळ सोंपचे पयलीं ह्या प्रश्न तडीक लावचो अशें ओपन चॅलेंज दिला। पळयात। मडगावचो SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या बुरशेपणाच्या जाळ्यात सापडला। सुमार कितलेशेच म्हयने जाले सरकारी पावंड्यार मार्केटाचे उक्तावण जावंक ना, पूण नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय चालूच दवरला। 26 जानेवारीक खंय ताचे उक्तावण करपाक उतर दिल्ले, पूण हो प्रकल्प अजूनय हुमकळत आसा। फकत तारीख पे तारीखच मेळटा। या SGPDA मार्केटात व्हडलो भ्रष्टाचार चल्ला। बाजारात अजून मेरेन 20 कोटीचे काम खंयच दिसना। अजून मेरेन प्रत्यक्षात कांयच हालचाली ना, फकत किडे मात हुळहुळटाना दिश्टी पडटा असो आरोप करत थळाव्यांनी SGPDA मार्केट बेगोबेग सुरू करचो अशी मागणी लावन धरल्या। चल आतां आमगेले होलसेल फिश मार्केट आहे SPDAचो, हिंगा एक मोठें करप्शन चालू आहा। आतां गव्हर्नमेंटा इन्कम दिताय फकत 1.5 लाख, ओके, ओन्ली 1.5 लाख। आतां मोठे करप्शन म्हळ्यार कितें? आतां जो वास्कोचो चेअरमॅन आमगे SPDA आहा, तो आतां तेगे टायम जायत येयलो 4 वर्सां। 4 वर्सांनी आतां आनी 1 वर्स आहा। सो अजून होलसेल मार्केट जे बांदल्यार म्हाका दिसता एक 7 ते 8 म्हयने जाले। तो बाजारूय अजून ओपन करनाय आनी ते सायडीन आहा तो बाजारूय, तोय बीन अजून काम चालू केलें ना। सो म्हाका दिसता हे गव्हर्नमेंटा गेले एक 20 करोड्स हे पयलीं जो चेअरमॅन आसलो बाबाशन तेणे हो पास करून हाडलो आनी 20 करोड SPDA अकाउंटां आहलोले। सो तेजेर ते पयशे आतां हो आतां न्यू कोण चेअरमॅन येयला ते काबार जाले हो कितें म्हाका खबर ना। कित्याक हे 20 करोडांचें काम थिंग चोवपाक गेले जाल्यार एकू बाजार बांदिला। आनी इम्पॉर्टंट म्हणलें कितें, आतां ते टेंडर कोत म्हणटाले, तुमकां खबर आसतली सगळे रिपोर्टर भावांक। एवरी टायम तुमी त्याक इंचाताय तो सांगता डेट्यो दिता, बट टेंडरूच जायना अजून। फकत तुमी इंचात तेतून तो सांगता फकत ही तारीख ती तारीख म्हाका ती तारीखूच वचपाची आनी तेगे टायम काबार जावपाचो आनी मागीर पोतून इलेक्शन येतले, मागीर पोतून आनी कोण चेअरमॅन येतलो। सो हेच कंटिन्यू जावपाचें दिसता म्हाका आमगे मडगांवां फातोर्डा हें करप्शन। हांव म्हणटा लोकांक तुमी चोयला आसतलो थिंगा घाण जाल्या बाजारांत, घाण कीड पडले, कांय मेंटेनन्स ना, कांय ना, आनी जो कोण चेअरमॅन आहा ताका कांय पडोनूय वचना। इतू थिंग बाजारांत गेले जाल्यार येसलो वास माता, कांयच मेंटेनन्स ना, फकत पयशे बाजारांत तुले व्हरून करप्शन करपाचें हें SPDAन चलता। कित्याक तेका लागून ते टेंडर घायना, कित्याक हिंगा भिरांत दिसता टेंडर घायलो जाल्यार तेंचे कितें पडे कमिशन मेळटा हें बंद जातलें म्हण। आनी थिंगा आतां जितलो लाखांनी लोक येता ह्या बाजारांत तेंकां टॉयलेटां वचपाक टॉयलेट पासून ना, आनी जे टॉयलेट आहाय ते स्क्रॅप जाले आनी हो न्यू बाजार पडे बांदिल्लो तो 8 म्हयन्यामध्ये तोय स्क्रॅप जाल्लो आहा पोतून। आनी हे 20 करोड्स म्हणटाय ते तेका वतूय नाय आनी हे पब्लिकाक दिसोय ना। आनी लोक पडे थिंगा टॉयलेटान भायर बीर खूंय बॉटल्यो बिटल्यो घेवन बसताय, कित्याक तेंगे टॉयलेटूय नाय थिंगा, ही टॉयलेटा फॅसिलिटी ना अजून। कॅन्टीन ना लोकांक, एक च्या पितलो जाल्यार सगळे भायले लोक येवन थिंगा भायर रोडाचेर बिझनेस करताय। सो हेजेर जाता तितले आमच्या गोंयच्या गव्हर्नमेंटान ही पब्लीक सेफ्टी, आतां जी बायल मनीस आहा ती खूंय वचपाची टॉयलेट ना जाल्यार ते टॉयलेट आहाय ते थिंगा सगळे स्क्रॅप जावन पडले, न्यू टॉयलेट हे बांदिल्ले। सो ते टॉयलेट आनी चोवपाचे ना। आज SPDA होलसेल मार्केट आहा मडगांव, ते आज परिस्थिती पयला आसतली कशी ती तुवें म्हाका दिसता वच अर्ली मॉर्निंग गेल्यार थिंगा संडास करता। हे दीस इज इन सामके टेरिबल कंडिशन म्हणटा ते हांव नको हो SPDA चेअरमॅन वास्कोचो आमदार दाजी साळकार
हो हेचेर कितें करता तो खबर ना. आज पर्यंत तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. रेडीच आहा म्हणटा पूण म्हाका दिसता ते कंडिशनान आहा म्हणून. आतां दुसरें म्हणटा ते एक टेंडर फ्लोट करपाक म्हाका दिसता आज 4 वर्सां जालीं तेच्या टायमार. सोपो टेंडर ते आज पर्यंत अजून पर्यंत जायना. म्हाका दिसता ह्यो जावचोय ना म्हूण. कित्याक आमचे फिशरीज आमचे सोसायटीचे तशेंच युनियन जायते आमचे वांगडी साऊथ गोवाचे फिशरमॅन गेल्ले कितल्योच मिटिंग्यो जाल्यो तेजे. फकत एश्युरन्स दीत आहा म्हाका दिसता तो करतलो म्हणून. कित्याक हेंची ते बोडसां भरता दिसता म्हाका. कित्याक तूं गेले जाल्यार पयले जाल्यार तिका 2,000 थंग लूट मार चल्ला. एक भायल्यो गाडी येता ते एक गाडये फाटल्यान म्हाका दिसता एटलिस्ट मिनिमम 3 लाख थंय रेव्हेन्यू येता दिसाक. आनी हे दाखयता हांव नको कितले ते 12,000 कितें दाखयता दिसता म्हाका. असली लूटमार चल्ल्या हांव नको. हे दाजी सरकार हांव चॅलेंज करता हे दाजी सरकाराक. जाता जाल्यार तुवें तुज्या हे टर्म काबार जाचना पयले हे टेंडर फ्लोट करचो. नाजाल्यार जायना जाल्यार तूं सांगता न्हू तिसरो आनी एक एअरपोर्ट पोटेन्शियल आहा गोंयांत तो हाडून तुवें घालचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.